हायकोर्टान केबल ऑपरेटरांक व्हड धपको दिला। तांच्यांनी दाखल केली स्थगिती याचिका उच्च न्यायालयान न्हयकारल्या। देखून आता केबल्स कापपाची वाट मेकळी जाल्या। या ओव्हरहेड केबल्सांक लागून शाराची सोबितकाय इबाडटा आनी न्यायालय अशा अनधिकृत गजालींक तेंको दिना। आता फुडलो निर्णय मुखेल अभियंतो घेतलो अशें कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटये हांणी सांगलें। कारवारच्या अरेबैल घाटात बुधवारा फांतोडेर माल व्हरपी ट्रकाक भिरांकूळ अपघात जालो। ट्रक चलोवप्याचे नियंत्रण सुटिल्ल्यान ट्रक उमथलो। ट्रकात 40 भाजी विक्रेते प्रवास करताले। या दुर्घटनेत 10 जाणांक जाग्यारूच मरण आयले, जाल्यार 16 जाण गंभीर जखमी जाले। मजगतीं जखमी येल्लापूरच्या सरकारी भलायकी केंद्रात उपचारा खातीर दाखल केल्यात। सांग्यार चिरेबांद उगम हांगा 52 वर्साच्या गंगो जोरे कामगाराची संशयास्पद स्थितीन कूड सापडली। गंगो जोरे हाच्या कुटुंबाक नुकसान भरपाय मेळची म्हणीत थळाव्यांनी कूड दामून धरली। 5 वरां उपरांत कूड पुलिसांच्या सुवाधीन केली। आता परिस्थिती नियंत्रणात आसा। फुडलो तपास सुरू आसा। कोलवा नुस्तेमारी खात्याच्या जमनी मुखार आशिल्ल्या उक्त्या शेत जमनीत 20 जानेवारीक जाल्ले बेकायदेशीर धिरयो प्रकरण गोमंतक टीव्हीन उक्ताडार हाडल्या उपरांत कोलवा पुलिसांनी दुबावीत जोएल फर्नांडीस आनी फिलिप रॉड्रिग्स हांकां अटक केली। उपरांत दोगांय दुबावितांक वैयक्तीक जामिनाचेर सोडले। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। राज्यांत अपघातांचे सत्र सुरूच। बुधवारा सकाळी रायचूर जिल्ह्यात जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 3 जाणांक मरण आयिल्ल्याचें कळटा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण विद्यार्थ्यांक घेवन वचपी बस उमथली। ही बस विद्यार्थ्यांक घेवन हंपी वताले अशें कळटा।
म्हापसात हे वाठारांत बेकायदेशीर पद्दतीन सुरू आशिल्लो उदकाचो पॅकेजिंग युनिट अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी सील केला. बोडगेश्वराच्या जात्रेक तपासणी केल्ली तेन्ना अधिकाऱ्यांक योग्य परवानो नाशिल्ल्यो ह्या उदकाच्यो बाटल्यो सापडिल्ल्यो. सगळ्या स्टॉल धनियांक ह्या उदकाच्यो बाटल्यो थुयेच्या युनिटांतल्यान पुरवण केल्ल्यो खंय. देखून मंगळारा राती अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी कारवाय करून उदकाचो पॅकेजिंग युनिट सील केलो. भायल्या राज्यांतल्यान सान भुरगीं गोंयांत पळून येवपाची प्रकरणां वाडल्यात. कर्नाटक, महाराष्ट्र तशेंच केरळ सारकिल्या राज्यांतल्यान ही सान भुरगीं रेल्वेंतल्यान पळून गोंयांत येतात. फाटल्या वर्सा 2024 कोंकण रेल्वे पुलिशेन पळून आयिल्ल्या वट्ट 24 सान पिरायेच्या भुरग्यांक ताब्यांत घेवन तांकां मेरशे अपना घरांत सुरक्षीत धाडल्यात. अशिक्षीतपणान तशेंच गरीब परिस्थितीक लागून ही भुरगीं घरांतल्यान पळून वतात अशें पुलिशे कडल्यान कळटा. बुधवारा कलंगूट पुलिसांनी कळंगूटच्या नायक वाड्यार धाड घाली. ही धाड घालून सचिन राठोड पिराय 24 हाका अटक करून ताचे कडल्यान 950 ग्रामाचो 95,000चो गांजो जप्त केला. हालीसराक खूब भुरगीं गुळी वखदाच्या वेव्हारांत घुसपिल्लीं दिश्टी पडटात. ताका लागून पुलिसांची नदर आसप गरजेचें आसा. दिवचल नगरपालिकेचो नवो नगराध्यक्ष म्हणून विजयकुमार नाटेकर हांणी पदभार स्वीकारलो. बुधवारा पालिका मंडळाच्या बसकेत निर्वाचन अधिकारी आणि उपजिल्लो अधिकारी खोर्जुएकर हांणी विजयकुमार नाटेकर हांची नगराध्यक्ष म्हणून बिनविरोध निवड जाल्ल्याचे जाहीर केले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ग्रीन सिग्नल दितकीच नगराध्यक्ष पदा खातीर मंगळारा मुदती मेरेन विजयकुमार नाटेकर हांणी एकल्यानूच उमेदवारी अर्ज भरिल्लो. ताका लागून नाटेकर हांची बिनविरोध निवड निश्चित जाल्ली. पणजे सरकारान स्मार्ट बस स्टॉप बांदल्यात, मात लोक ह्या बस स्टॉपांचे वापर करिनात. कांय वाठारांतल्या स्टॉपांचेर जाल्यार जायरातीचे फलक लायिल्ले दिश्टी पडटा. स्मार्ट सिटी अंतर्गत सरकारान जायते प्रकल्प केल्यात. तातूंतलोच एक म्हळ्यार स्मार्ट सिटी अंतर्गत स्मार्ट बस स्टॉप उबारल्यात. मात हे स्टॉपांचो वापर कोणूच करिनात. कारण म्हळ्यार थंय बसतले जाल्यार सारके बांक घालूंक ना. आता जाल्यार ह्या स्टॉपांचेर जायरातीचे फलक लायिल्ले दिश्टी पडटात. इतलेच न्हय जाल्यार ह्या बस स्टॉपांकडेन लोक गाडयो लेगीत पार्क करून दवरतात. ताका लागून आता हे बस स्टॉप नेमके कोणा खातीर आसात तेच कळपाक मार्ग ना.
आपाचो आमदार वेंझीन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची तुळा पयलो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरा वांगडा केल्ल्या प्रकरणावयल्यान राजकारण तापला। वेंझीचे वक्तव्याचेर विजय सरदेसायान वक्तव्य केलें आनी मुख्यमंत्र्या सयत वेंझी विजयाचेर तुटून पडलो। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची थेट भाऊसाहेब बांदोडकरा वांगडा आपाच्या वेंझीन केल्ली जाहीर तुळा सध्या वादाचो विशय थारला। वेंझीन केल्ले हे तुलनेचेर गोवा फॉरवर्डाचे विजय सरदेसायान भाष्य करतना वादग्रस्त विधान केलें। भाऊसाहेब आनी प्रमोद सावंत दोगांकूय गोंयची अस्मिताय राखपाक तळमळ नाशिल्ली। घडये हे मुद्द्यावयल्यान वेंझीन हे विधान केलां आसूंये अशें विजय उलयलो। सरकारी कर्मचाऱ्यांक खातीर 7वो वेतन आयोग लागू करून लेखती कदंबाच्या कर्मचाऱ्यांक 34 म्हयन्याची थकबाकी सरकारान फारीक करूंक नाशिल्ल्यान आयटकान कदंबाच्या मुखेल कार्यालया मुखार निदर्शनां केली। सगळ्यो मागण्यो पुराय जावंक ना जाल्यार विधानसभा अधिवेशना पयलीं मुख्यमंत्र्याच्या आल्तीन ना जाल्यार साखळे बंगल्या मुखार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी कदंबा कर्मचारी संघटनेन दिल्या। केरी पेडण्यां जाल्ल्या पॅराग्लायडिंग अपघात प्रकरणावयल्यान युवा काँग्रेस अध्यक्ष महेश नाडर हांणी भाजपा सरकाराचेर उतरांचे फार पेटयले। गोंयचो कायदो आनी सुवेवस्था हाताभायर गेल्ल्यान पर्यटक गोंयांत सुरक्षीत ना, तशेंच पर्यटकांक सुरक्षा दिवपाक भाजपा सरकार अपयशी थारला अशेंय ताचें म्हणणें। मुरगांव नव्यानूच उक्तावण केल्ल्या फ्लायओव्हराच्या रस्त्याचेर एमपीटीन गेट घालपाचें काम सुरू केल्ल्यान मुरगांव नगरपालिकेन तिडक उक्तायल्या। मुरगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार तशेंच नगरसेवकांनी हे काम आडायलें। मंगळारा फ्लायओव्हराचें उक्तावण जालां आनी रोखडेच दुसऱ्या दिसा एमपीटीन दादागिरी सुरू केल्या अशें नगरसेवक सांगता। लोकांक त्रास करपी ह्यो गेटी काडून उडोवच्यो अशी मागणी नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान केल्या। फाटल्या 2 दिसां आदीं मोर्जे एका रेस्टॉरंटात एका अनवळखी मनशान एका बायलेच्या पर्सींतलो 1.29 लाखांचो मोबायल फोन चोरिल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयिल्ली। हेच फाटभुंयेर अंजुना पुलिसांनी वेस्ट बेंगालच्या एस्किंदर मंडाल ह्या 19 वर्साच्या तरणाट्याक अटक केल्या। फुडलो तपास चालू आसा।
बुधवारा सकाळी मुंबईच्या नवनीत मोटर्स या दुकानात अचकीत उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो पालपी दळाक म्हायती मेळटाच तांणी घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. उजो नेमको कसो लागलो तें मात स्पश्ट जावना, पूण सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावना. कोरगाव पंचायतीच्या सचिवाचो कारभार संशयास्पद आसा असो आरोप कोरगाव पंचायत मंडळान केला. पंचायत सचिव कामाच्या वेळार गैरहजर आसता, पंचायतींतल्या कपाटांच्यो चावयो आपले कडेन दवरता. तशेंच एका म्हत्वाच्या बसके वेळार सचिव श्रद्धा कोरगांवकर पंचायतीच्यो फायली घेवन गेल्ल्याची कागाळ कोरगावच्या पंचायत मंडळान केल्या. दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीची सर्वसाधारण बसकेत गोंयांत जावपी तिसऱ्या जिल्ह्याचे मुख्यालय केप्यांत जावचें असो थाराव रिवोणो जिल्लो पंचायत सदस्य सुदेश केपेकारान मांडलो. जाल्यार विद्यार्थ्यांच्या बसीचो प्रस्न सुटावो जावचो म्हणून निरंकाल गांवांत सुरळीत बस सेवा चालू करपाची मागणी बोरी जिल्लो पंचायत सदस्यांनी केली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन 5 प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर घालो. रस्त्याचे जेन्ना निरीक्षण केल्लें तेन्ना कांय सरकारी लोकांनी ह्या रस्त्यांचेर अतिक्रमणां केल्ल्याचो दुबाव गडकरी उक्तायलो. जाणी ते अतिक्रमण केलां तांकां नोटीस धाडून ते पाडून घेयात, नाजाल्यार आपूण ते पाडून घेतलो अशी शिटकावणी केंद्रीय मंत्री गडकरीन दिली. मंगळारा वास्को वाठारांत उड्डाण पूल आनी केबल स्टेट आरोबीचे उक्तावण केले उपरांत केंद्रीय मंत्री उलयतालो. अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान आयुष हॉस्पिटल भलायकी खातीर बरी वैजकी सुविधा आसा ताचो लाव गोंय आनी सिंधुदुर्गाच्या लोकांनी घेवचो असो उलो हॉस्पिटलान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत मारलो. पत्रकार परिशदेक हॉस्पिटलाचे डीन मोहन जोशी, प्रोफेसर डॉक्टर कल्पना साठे, डॉक्टर विनायक चकोर, डॉक्टर आशुतोष यादव हे हाजीर आशिल्ले.
बुधवारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्लीत वचून पर्यावरण, रान आणि हवामान बदल खात्याचे केंद्रीय मंत्री भूपेंदर यादव हांची भेट घेतली। ह्या वेळार तांणी ESA अधिसुचोवणे विशीं चर्चा केली। तशेंच CZMP प्लॅन बेगीन निश्चित करपा विशीं चर्चा जाली। त्रिपुरा एका कारवायेत आसाम रायफल्स कंपनीन त्रिपुरात 12 कोटी रुपयांची व्हड प्रमाणात मेटाफेटामाइन टॅबलेट जप्त केल्या आणि 2 ड्रग्स विक्रेत्यांक अटक केल्या, अशें अधिकाऱ्यांनी सांगले। फुडलो तपास चालू आसा। गोयची राजधानी स्मार्ट सिटी पणजेत ट्रॅफिक व्यवस्थापन सुरळीत करपा खातीर सरकार अपेशी थारला। वचत थंय ट्रॅफिक जाल्ल्यान थळाव्या सयत पर्यटकांचे हाल जावपाक लागल्यात। गोयची राजधानी पणजे आतां स्मार्ट सिटी जावपाचे वाटेर आसा। मात ह्याच स्मार्ट सिटीत जे ट्रॅफिक जाता ते स्मार्ट पद्दतीन हाताळपा खातीर सरकारान केल्ले यत्न लेगीत आतां फेल थारिल्ल्याचे दिसून येतात। गोयच्या मूर्ती कारागिरां खातीर 2008त मातयेची मूर्ती येवजणे खाला अनुदान दिवपाक सुरू केल्ले। हे येवजणे खाला मूर्तीकारांक एका मूर्ती फाटल्यान 100 रुपया अनुदान मेळटाले। मात आतां हे अनुदान वाडोवन 200 रुपया केल्ल्याची म्हायती गोवा हस्तकला ग्रामीण आणि लघु उद्देग उदरगत महामंडळाचो व्यवस्थापकीय संचालक अजय गावडेन दिली। तशेंच ह्या वर्सा गोंयांत POPच्यो मूर्ती आयल्यो जाल्यार खर कारवाय करतले, अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगलें। हालीसराक फकत जाणट्याच न्हय जाल्यार तरणाट्या भुरग्यांक लेगीत कॅन्सराचे दुयेंस जाता। आमच्या मनात असो एक समज आसा की 40 वर्सां वा 50 वर्सां पिरायेच्या मनशाक कॅन्सराची लागण जाता, पूण आतां 50 वर्सां सकयल सुद्दां कॅन्सर जाता। चड करून बायलां मदीं कॅन्सर चड प्रमाणात दिसून येता। सोरो पिवप, सिगारा ओडप, तंबाखू खावप हातूंत कॅन्सर जावपाची चड शक्यताय निर्माण जाता। हे सगळे कमी केले वा कायमचे बंद केले जाल्यार कॅन्सर फ्री जावं येता।